प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 21वो वोड 5 ते 11 पर्यंत. Luke chapter 21 verses 5 to 11. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. देव मंदिराची गजाल करून ते काय बऱ्या फातरांनी आणि देवाक भेटयलेल्या दानांनी नेटयलां अशें म्हणटल्यांक जेजून सांगले, तुम्ही जे पळयतात ताचो फातरार फातूर उबो उरचो ना तसले दीस येतले. ते सामके मोडून उडयतले. खोश्ट आनी दुमाळे तांणी ताचे लागीं विचारले, गुरुजी हे केन्ना घडटले आनी ह्या घडण्याचो वेळ लागीं पावला म्हूण ओळखूंक कसली खुणा जातली? ताणें म्हणलें, तुमकां कोणे फटोय ना जावंक चोत्रायेन रावात. तर जायते जाण म्हज्या नांवान येवन हांवूच तो आनी काळ लागीं पावलो अशें म्हणटले. तुमी तांच्या फाटल्यान वचो नाकात. तुमी झुजांची आनी बोंडांची खबर आयकशात तेन्ना अकांतो नाकात. हें पयलें घडूंकूच जाय खरें, पूण शेवट रोखडोच येवचो ना. मागीर ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्रांचेर राष्ट्र आनी राजाचेर राज उप्रासतले. हांगा थंय व्हडल्यो भुंयकांपी जातल्यो. हांगा थंय दुकोळ पडटलो आनी वशाची पिडा पसरतली. अंतराळार भिरांकूळ घडण्यो आनी व्हडल्यो खुना दिश्टी पडटल्यो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी शिवर्तमान आयकलां, जेजू आयज आमकां जें घडटलें तो पोत्तून येवच्या पयलीं ह्यो घडण्यो आयज आमकां तो खेरीत भाशेन आयच्या शिवर्तमानान आमकां सांगता. आनी भाव भयणीनो, तो कितें सांगता आमकां? तो जें सांगता जेन्ना तो पयले पाट येयल्लो. भाव भयणीनो, जीं उतरां जेजू आयच्या शिवर्तमान उलयता तीं उतरां तो आपूण खुर्सार वेच्या आदीं आपल्या शिसांक सांगता. तो म्हणटा देव मंदिराचें निसणटण जातलें. तो म्हणटा कोश्ट आनी दुमाळ येतले जेन्ना तो येवचो आसा. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना हें सगळें तो सांगता, जेजूचे शीस आसले थंयसर ताका विचारतात, गुरुजी हें केन्ना घडटलें आनी हे घडणेच्यो वेळ लागीं पावला म्हूण ओळखूंक कसली खुणा जातली? भाव भयणीनो, आमी ह्या वेळार जेन्ना 2000 वर्सां जावन आमी म्हणटा आमी जेजूचे फाटलागार, आमी कितले पाटी आयकता की लोक म्हणटा आतां जेजूचो येवपाचो वेळ जाला, दुसरे पाटी येवपाचो आसा, आमी तयारी करूंक जाय. थोडे लोक म्हणटा आरे आसूं, इतलीं वर्सांक लोक म्हणटा येतलो जाल्यार कांय जायना, आमी आतां ह्या संवसारान आसतलीं कांय भिरांतीची खबर करना. आनी भाव भयणीनो, तेन्ना जेजू कितें तांकां जबाब म्हणटा जेन्ना तो ते लोक विचारता ही खुणा कसली जातली? तो म्हणटा तुमकां कोणूय फटोयना जावंक चोत्रायेन रावत म्हणटा. तुमकां कोणूय फटोयना जावंक चोत्रायेन रावात. कित्याक भाव भयणीनो, जेजूच्या नांवान खूब लोक येतलो आनी शिवर्तमान पडटलो. आयकात बरे भाशेन जेजू आमकां सांगता आमकां सगल्यांक कोणूय फटोवना जावंक आमी चोत्रायेन रावपाची गरज. कित्याक भाव भयणीनो, कित्याक ही जेजू आमकां ही शिरकावन दिता? कित्याक आमकां सांगता? कित्याक जें ह्या संवसारान ह्या वेळार घडटा तें जें जेजून आमकां पयलेंच सांगून बरयलां. आनी तो म्हणटा तुमकां कोणूय फटोवना जावंक चोत्रायेन रावत. पूण आमी चोत्रायेन रावल्यांक काय? कितलो लोक येतात देवाचें उतर पोरगोड करपाक, सांगतात हें करूंक जाय, तें करूंक जाय, तुमी तुमचे पयशे दिवंक जाय, तुमी हें दिवंक जाय, तें दिवंक जाय, खूब वस्तू सांगतात भाव भयणीनो. पूण कोणूच आमकां देवाचें उतर कितें तें, ताची सजमणी कितें तें, कितें आमच्या मनाची नडसण सांगूंक जाय, खंय आमी आमचें जिवीत सारूंक जाय, हें कोण सांगिना. आमकां फकत सांगता हें कर, तें कर, मागणें कर, तुजे पयशे दी, भिकाऱ्यांक पयशे दी, बरें तरी कितें बरें कर, तेन्ना तुमचें तारण जातलें. भाव भयणीनो, आमी पोन्न्या कोराराची भुरगीं न्हय की आमकां हें करूंक जाय, तें करूंक जाय. जेजून जें करूंक जाय आसलें तें सगळें करून गेलां आमकां खुर्सार. ताणें आमचें मरण मेलां खुर्सार. आतां फकत आमी ताजेर भावार धरूंक जाय,
ताणें जें बरयलां ताजेर आमी त्या उतरांचेर आमी नियाळ करून तें उतर आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाडूंक जाय. भाव भयणीनो, जेजू आमकां आयज सांगता, तो म्हणटा तुमकां कोणूय फटोयना जांक चोत्रायेन रावात. कित्याक भाव भयणीनो? आमची चोत्राय फकत आसूंक जाय जेजूचेर, ताच्या उतराचेर. आमकां नाका हांच्यो खबरो तांच्यो खबरो, हें कर तें कर. ही खबर आमी आमच्या तोंड्यांतल्यान आनी आमच्या मनांतल्यान भायर काडुया आनी आमी आयजतान फकत देवाच्या उतराचेर आमची चोत्राय धरुया. देवाचें उतर कितें सांगता, मातुवाचो गॉस्पल ते रेव्हलेशन पासून जेजून कितें केलां, कितें सांगलां, केन्ना येतलो, कितें खुणां जातली आनी कसली तयारी आमी करूंक जाय, ती तयारी आयजतान आमी करुया. कित्याक भाव भयणीनो, आमी ही तयारी करिना जाल्यार आमी जें देवस्पण करता, आमी जें मागणें करता, आमी आमचेंच बरेंपण करता आनी आमी समजता की आमी आमचें तारण जालें म्हणून आमी आमकांच फटयतले. कित्याक जेजू आमकां आयज सांगता, तो म्हणटा पोत्तून पोत्तून आमकां सांगता, कोणूय फटोयना जांक चोत्रायेन रावात. भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमकां सांगता, जाकोबाचो 1:20-22 म्हणटा, तुमी फकत देवाचें उतर आयकोनाकात, पूण देवाचें उतर पाळात, करात देवाचें उतर. कित्याक तुमी करिना जाल्यार तुमी तुमकांच फटयतल्यात. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमी फटोयना जांक आमी चोत्रायेन रावपाची गरज. ह्या उतराचेर आमी पोत्तून पोत्तून नियाळ करूंक जाय. तुमी ह्या दिसांनी जेन्ना देवाचें उतर आयकतात, कितले फाटी हांवूच जें तुमकां सांगता, कितले फाटी आमी देवाचें उतर आयकलां, कितले फाटी आमी तें कानान एका कानान आयकोन दुसऱ्या कानान सोडलां, पूण केन्ना त्या उतराचेर नियाळ करूंक ना. तें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितांत पाळप, फकत इगर्जेन न्हय. जेन्ना आमी हें देवाचें उतर आयकता, आमी मागणी करता तेन्नाच न्हय, जेन्ना हें पवित्र पुस्तक उगडटा तेन्ना वाचता ताजेर नियाळ करता तेन्नाच न्हय, जेन्ना आमी सकाळीं उठ्ठा तें आमी न्हिदो पर्यंत हें देवाचें उतर आमच्या काळजान, आमच्या मनान, आमच्या ताळ्यान, आमच्या तोंडाचेर आसून तें आमी परगट करूंक जाय. तें आमी तें करूंक जाय, आमी पाळूंक जाय आमच्या जिवितांत. तेन्नाच की आमी केन्नाच फटोवची ना, केन्ना आमी कोणें आमकां येवन दुसरोच खबरो सांगचो ना. कित्याक आमी जाणो देवाचें उतर कितें तें, सत कितें तें. जेन्ना आमकां सत आमकां जाणो, तें सत आमकां सुटका दितलें. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा, जुवांचो 8:20-32 जेजू म्हणटा, तुमकां सत कळोन येतलें आनी तें सत तुमकां सुटका दितली. द वर्ड वील मेक यू फ्री, द ट्रूथ वील मेक यू फ्री. देखून भाव भयणीनो, आयज ह्या उतराचेर आमी पोत्तून पोत्तून चोत्राय दवरया. आमी पोत्तून पोत्तून हें उतर आमच्या काळजान, आमच्या तोंडान, आमच्या मनान धरून हें पोत्तून पोत्तून आमी दिसपट्ट्या जिवितांत पाळून खरेंच क्रिस्ती जिवीत आमी जिवंक फुडें सरोया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव उडयतां आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जावन तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.